तुम्ही म्हाका सांगात, तुम्ही तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो लोकांक मानतात की मानना? तुमचो कसलो अणभव आसा? आनी त्यो कोरण्यो तुमी कश्यो करतात? पळय, एलिजान जी कोरणी केली, तेणेन वचोन ते झरेफाताचे बायले कडेन इले मागले जेवण दी म्हणून. पूण ती कितें म्हणूंक लागली, म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लेंच आहा, हें केल्या जेवल्या उपरांत हांवें मोत्तेलें आनी कांय ना. तो म्हणूंक लागलो, इले तातूंतलें म्हाकाय दी, तूं भियेना काय? तूं भियेना काय? कित्याक ताका कोणें धाडलेलो? ताका परमेश्वरान धाडलेलो. तेच भाशेन आमी सगळो गोत परमेश्वराशी आसा आनी तो आमकां वत्ता हाडटा. म्हणटूच आमच्यो सगल्यो कोरण्यो चिंतनां उतरांक ती ताचे सोन उपजोंक जाय. तेन्नाच की मिठा सारकी आमी खारसाणां आसतल्या, म्हणजे लोकां मदें तांकां तरी कितें तरी बरें जावंक लागतलें. आमी जाणो मीठ कितलें म्हत्वाचें पळय तें जेवणाक. वयणी वो खारसाण आसत जाल्यार तें आमकां उपकारना. तितलेंच आसूंक जाय. हें तितलेंच पळय आसूंक जाय, तें आमकां देव सुचयता. आनी बऱ्यो कोरण्यो उजवाड कसो दुसऱ्या सगळें पोर्जोल्टा. पूण तितलेंच न्हय, जितली आमी जेजूच्या कोठान रावतल्या, आमी ही चोरी आसूं, लोकांक रोखडेंच कळटलें आमी उजवाड कशी थंयसर पोर्जोल्टल्या. आमकां लागून न्हय, ताका लागून. तर हे भाशेन जिवच्याक आमी सदांच ही प्रॅक्टीस करीत रावंक जाय. आतां स्टिशां हांगसर वाजयता, तें बेश्टेंच वाजयना, प्रॅक्टीस केलेली आसा आनी प्रॅक्टीस चालूच दवरूंक जाय. त्याच प्रमाणे रातची 5 मिनट आनी सकाळची 5 मिनट विसरो नासतना कोंत घेयात आनी कोंत पूर्ण जायसर प्रत्येक म्हणी जेजून आमी बरोवन आयले सुस्कारांत, जेजू 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 म्हणून सगळें भितर हातलें भायर काडात. बरें आनी वायट ताचें दवरलें, तो निवडटा, तो तें सारकें थाऱ्यार हाडटा. बरें तें अदीक बरें करून तो वायट आहा तें काडटा, ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरून काडटा. हो अणभव आमी घेवंक जाय. बेश्टें वयल्या वयर करूंक फावना. असलो संबंद तर आमी ताचे बरोबर जोडीत 5 मिनट न्हिदच्या आदीं तुमी पळयतल्यात कशे भाशेन रातभर तो आमचें सगळें वावरून आमकां थाऱ्यार हाडटलो. आयज आमी कशीं ताच्या एकवटान जिवंक जाय तें घडून हाडटलो आनी सकाळीं ताका आमी एकवटान रावलीं की ना, सोंपेपणी दीसभर कसलींय चिंतना येवं भियेनासतना जेजूच्या ताब्यांत केलीं ती नपयत जातलीं. त्याच प्रमाणे बाकीचीं सगळीं पातकान आसात. पातकान सान तीं म्हणजे आपलेपणान सान तीं वागतात. तेन्ना आमकां कितें जाता, ती मीठ कशें ना म्हणून ती उजवाडना. तर तेन्ना ती काळोखान आसात वो खारसाण नासलेलीं आसत जाल्यार आमी तांचें पळोवन आमी तांचे सारकीं जावंक फावना. हें मनांत दवरात. आमी खूब पाटी ती आमकां कंट्रोल करतात मागीर. ना, आमी जेजूच्या कंट्रोलान आसा. जेजू सगळें आमी तांची चिंतना उतरां कोरण्यो दवरूंक जाय आनी ती आमकां कंट्रोल करची ना, पूण जेजू आमकां आनी तांकां कंट्रोल करतलो. कित्याक आमची भावना जी उत्पन्न ती करतात ती आमी जेजू सगळें दवरतल्या. आनी हे भाशेन सर्गींचें राज तो आमचें सगळें स्थापन करतलो आनी आमी सायबणे माय भाशेन ताका सहकार करतल्या. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां पोरणें, तुजे येवजणे पोरणें, तुका जाय पळय तशें कर तूं. आनी तातूंत आमकां शांती, संतोश आनी आनंद आमकां मेळटलो. सगळ्यां आतां शेवटेन दवरया. एकूच मिनट प्रॅक्टीस करुया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयाचीं बोटां आसा थंयसर तान तकले मेरेन कुडींत मनांत ओतम्यांत आमी जेजून बरोवन येता. सुस्कारान कित्याक सुस्कार जिवीत जावन आसा आनी जेजू जावन आसा तें जिवीत आमचें सगळें. सगळें आमचें हात इतलें जेजूच्या नांवान जेजू 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 म्हणत सगळें भायर काडया. पूण बेश्टें जेजू जेजू म्हण नाकात. तें सगळें भितरलें भायर काडया ताच्या नांवांत आनी ताचें दवरलें की ना हो संबंद ताचें सगळें अदीक आनी अदीक खोलायचो जातलो आनी आमकां सुटका मेळटली आनी ताच्या त्या स्वतंत्रपणांत ताचो पवित्र आत्मो आमकां आमचें जिवीत चलयतलो
आनी आमी कितलीं दादोशी जातलीं हांव संतोशान आमचें जिवीत सारतलें. ताणेंच आमकां सांगलां न्हय, म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक व्हडू म्हजें ओजें. तर ताचीं उतरां आमी मानून घेवया आनी आमचें जिवीत ताच्या एकवटान जिवोया.